नमस्कार आणि योगा तुमकां सगळ्यांक सध्या आमी पणजेचे जे ईडी ऑफिस आसा ताजे फुडल्या वाटेन आसा आणि आयज सकाळच्यान 4 लोकांक समन्स केल्ले हांगासर आणि ते 4 लोक सकाळी 11:30 वरांचेर हांगासर पावल्यात। 20 वरांचो घटनाक्रम तुमकां सांगता। सगळ्यात पयलीं कोणाक हांगासर समन केल्ले, सगळ्यात पयलीं आपचे प्रेसिडेंट जे आसा जे अमित पालेकर तांकां हांगासर समन केल्ले, ते सकाळी 11:30 हांगासर पावले। तशेंच रामराव वाघ आपचे लिडर तांकां समन्स केल्ले, ते सुद्दां हांगासर पावले। तशेंच दत्तप्रसाद नाईक जे आसा तांकां समन्स केल्ले, ते सुद्दां हांगासर पावले। तशेंच अशोक नाईक जे भंडारी समाजाचे प्रेसिडेंट आसा तांकां सुद्दां समन्स केले, ते हांगासर पावल्यात। आयज सकाळी 11:30 सुमाराक ते पावले हांगासर। सकाळच्यान तांचे कडेन विचारपूस चालू आसा। ताज्या उपरांत 1 सुमाराक तांकां जेवन परत आपयले, जेवपाक वचपाक धाडले आनी परत आपयले। आनी येता आसतना एक खास गजाल आसा, अमित पालेकर, एडवोकेट अमित पालेकर हाका एक डॉक्युमेंटाचे हांगासर एक मेन्शन जालां, ते डॉक्युमेंट हाडपाक लायिल्ले। कितें आसा ते डॉक्युमेंट ते अमित पालेकर जेन्ना परत आयलो तेन्ना सुद्दां तांणी सांगूंक ना। आनी डॉक्युमेंट कितें आसा हाजे बद्दल खूब उत्सुकताय आसा। डॉक्युमेंट जे हाडपाक लायिल्ले आनी ताज्या संदर्भात विचारपूस चालू आसा। 2 सुमाराक परत एक फावट विचारपूस सुरू जाली। परत एक फावट चौग्यांक ईडीच्या ऑफिसांत बसयले आणि अजून पर्यंत ही विचारपूस चालू आसा। कितें नक्की जाता हे सगळे तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले। पूण कालच्यान काय तर्क वितर्क चालू आसा। सगळ्यात पयलो एक मेजर पॉयंट जो चालू आसा तो म्हळ्यार एक अरेस्ट जावपाक शकता गोंयान, बिकॉज काय मेसेजी ट्रेल जाता, तातूंतल्यान एक कंटेस्टंट आपाचो जो 2022च्या इलेक्शनाक उबो राविल्लो। कारण ही जी केस आसा ती मनी लॉन्ड्रिंगची आसा। साऊथ ग्रुप जो आसा तेंचे कडल्यान हो पयशे घेतिल्ले एक ठेका दिवपा खातीर, आणि ताच्या उपरांत हे मनी लॉन्ड्रिंगची केस जी एंट्राय सुरू जाली, ताचे उपरांत विजय नायर हांचे अरेस्ट, आणि विजय नायर हांच्यांनी हे पयशे गोंयांतल्या इलेक्शना खातीर वापरलेले अशें एक तर्क आसा अजून पर्यंत। सो हे पयशे नक्की कोणाक दिले, खंय पावले हाचो सोद ईडी सद्याक घेता। ते खातीरूच हे सगळे समन्स आसा आणि विचारपूस चालू आसा। सो एका लिडरा कडेन, एका कंटेस्टंटा कडेन पावले अशें म्हणटात, आणि ते सोदपाचो प्रयत्न सध्या म्हाका दिसता ईडी करता। एक अरेस्ट जावपाची एक शक्यता आसा अशें म्हणटात। बट नक्की कितें आसा हे सगळें तुमच्या मुखार आमी घेवन येत रावतले। तशेंच कांय मिडिया फर्म्स आनी ताजे एक मिडिया फर्माचो डायरेक्टराचें हांगासर नांव जिक्र जाता की तांचे कडेन सुद्दां पयशे पाविल्ले। ह्यो सुद्दां गोश्टी पळोवपा सारक्यो आसा, आणि कितें जाता हे नक्की तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले। सद्या खातीर तरी आयज सकाळी 11:30 वरांचेर जे आपयल्लेले 4 लिडर्सांक, आणि आयज परत एक फावट 2 परत तांकां आपयल्या, आणि अजून पर्यंत तांचे कडेन विचारपूस चालू आसा। ही सगळी अपडेट तुमच्या मुखार आमी घेवन येता।